बोडगेश्वर जात्रेच्या फेरयेतल्या गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर म्हापशे पालिकेन कारवाय केली। पालिकेच्या कामगारांनी स्टॉला बंद केले आणि मंचुरियन कोयराच्या बल्लात उडयले। फेरयेत एफडीएची परवानगी असल्यारूच हे स्टॉल घालपाक दितले अशें नरशिव राठोड हाणें सांगले। कमीत कमी 4-5 दीस जाले बंद करता आमी चालू गेले की चालू करता परत ते तांकां लास्ट वॉर्निंग दिवन सुद्दां ते सुदारना सिलिंडर आमी तुमच्या फुडें सिलिंडर येयला काल तेच्या वयले सगळे येयलेले म्युनिसिपालिटी तर्फे परमिशन नात नात तेका मिटिंगेन पास करून घेतला की ह्या वर्सा गोबी मंचुरियन ना म्हणून मागीर घालपाक कोणे दिले ताका नाका म्हणून आपण म्हणपा वयले भेलपुरी विकता आनी ते कितें बोंडा आनी कितें ते आयटम विकता म्हणून भेलपुरीच्या नांवान मागीर ते गोबी मंचुरियन चलयताले पोटाश आतां तुमी पळोवंक ना लिपोवन दवरा हां मागीर आमी गेले की काडप मागीर अंदाजे कितली शॉपां ह्या सद्या जात्रेक आहा गोबी मंचुरियनाची ऑलमोस्ट ना म्हणल्यार 25 आसतले 25 हा पूण एकाय शॉपाक परमिशन म्हणटा गोबी मंचुरियनाक ना ओके जर आता घातलेली आसा त्यांच्या शॉपार फाल्यां सकाळी जर फूड पॉयझन जालें कितें जालें हेका जबाबदार कोण आहा आतां म्हणून तेजे खातीर सांगलें ताका लावं नाका म्हणून तुमी कितें एफडीएचें परमिशन आलं दाखया म्हणून सांगलें पयलीं स्टार्टींग सुरू तेन्ना स्टार्टींग लावच्या पयलीं जाल्यार आपूण लायना म्हणपाले आतां पळय भितर लिपोवन मेळटा प्रत्येक फावटी मागीर आतां जेन्ना तांकां विचारलें पळय ते सांगता की आमकां परमिशन मेळ्ळो खंयसून मेळ्ळो परमिशन तांकां विचारपाचें तुमी दादा हय बाबा परमिशन कितें मेळ्ळा तुमकां कोण दिला परमिशन परमिशन भैया किसने दी दिया किस फोन केले त्या प्रमाणे हेंकाय बंद करपाक लायिल्ले हे तरी आसतना हेंच्यांनी आयकोंक ना आमचे 2-3 दीस कंटिन्यू सांगिता काल ते तेका लागून आमी तेजे अनहायजेनिक फूड म्हणून आमी तांकां बंद करपाक लायिल्ले अनहायजेनिक फूड तेका लागून ते आयकना तेका लागून आयज ही एक्शन घेवची पडली आमकां त्यांच्याकडे म्युनिसिपालिटी कडसून तांकां परमिशन कांयच ना परमिशन बी काय ना आणि त्यांच्याकडे फूड एंड ड्रग्साचे लायसन्स दितात जाल्यार काय ना कांयच ना फाल्यां सकाळी जर कितें अनहायजेनिक खावन जर कितें जालें जाल्यार हेका जिम्मेदार जबाबदार कोण आहा म्युनिसिपालिटी जिम्मेदार नसतली न्हू हां म्युनिसिपालिटी जिम्मेदार नसतली ओके आमी काय तेका जिम्मेदार ना न्हू आमी तांकां ऑलरेडी तांकां बंद करपाक सांगलें तरी आसतना ते चालू दवरला ओके सो तुमी आतां सगळी जितली बोडगिणीचे जात्रेक जितली गोबी मंचुरियन शॉप आहा ती सगळी बंद करतले आनी फाल्यां सकाळी जर परत चालू जाली जाल्यार कितें एक्शन म्युनिसिपालिटी तर्फे आमी ऑलरेडी तेंचे कितें आतां सीज केला न्हू म्हणटा इन्वेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्वेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र उद्देग जाळवणदारा वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संधी उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संधी इन्वेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संधीचो मुजरत लाव घेयात।